गोरवा इश्यू हो आता न्यू काय न्ही, हो कितलीशी वर्ष चालू आसा आणि हेचेर काय सोल्युशन अजून जायना. काल तू जाणा आसतलो एक लेबर बाबडो ते गोरवाक धांवडायतालो ट्रॅफिक हे करपाक सोडपाक ब्लॉक जातली सोडोवपाक. ते गोरवान तेका शींग मारले आसा. तशेंच लोक सकाळचे अर्ली मॉर्निंग वॉकाक वयता, रातचे लोकांक टॉर्च घेवन वयची पडटा की गोरू केन्ना अटॅक करतली. हे गोरवाचे ओनर मात कोण आपली जबाबदारी घेनात. हो आख्खो स्ट्रेस हो गोरवांनी भरल्लो आसा एनएच. आनी जशे आमी ओव्हर स्पिडाक लागून बोर्ड मारतात 60 स्पिडाच्या अंडर चलोवची गाडयो, तश्यो हो स्ट्रेसाचेर गोरवा आसा म्हणून गोरवाचो एक बोर्ड मारतो अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. किती दिसा हेचेर कोणी उपाय काडपाक जाय? आता गव्हर्नमेंटान काडचो पडलो ना हांगा रुल्स अँड रेग्युलेशन काय ना. गोरवां मेळट तशी रस्त्यार येतात. आनी पयलें आसतलें तुवें म्हशीक मारून एक ती म्हस मेल्ली आसा आनी तो मारलो तोय इंजर्ड जाल्लो आसा. काल लेबर तो बाबडो गोरवांक धांवडायतालो ट्रॅफिक सोडोवपाक, ताकाय इंजर्ड गेलो आसा शींग मारून. आनी ही परिस्थिती दिसान दीस वायट वता. म्हणजे हेचेर खंय तरी सरकारान उपाय जबाबदारी घेवपाची. हे नवो इश्यू न्ही, हो लास्ट 5-6 वर्ष जाली आनी आतां ट्रॅफिक वाडल्लें आसा. हो हायवे NH 66 हायवे आनी NH 66 हायवेचेर अशें जालें जाल्यार हे एक्सिडेंट आनी खूब प्रमाणान वाडटले. ही गोर म्हणटाय आख्ख्या गोंया ही पातळलेलो आसा आनी हांव म्हाऱ्यान चड सांगून कुकोड्याचे आनी गोरवां आसा प्रत्येक गांवांनाय आख्ख्या रस्त्याचेर 7 उपरांत टोटली रस्त्याचे नितळ आसताय आनी हे मोटरसायकल पळयताय ताका इतलें तें इरिटेटींग आनी हेसली गोरू निदोक पडचे. हांव आपलो संवसार भोंवलो मनीस ते खंयच्या संवसारा हेसली उरशीक ना. मुगेन सियामाक क्वेश्चन, तूं सियाम एस क्लास जायना, तूं कोणू जेनो निदोन वयता वो तूं गोरवां चोयता. अरे हेजे कितें तूं हें स्टेप घेता आम पळयच तुवें हेजे वयल्यान दीस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. हेजे वयल्यान तूं कितें स्टेप घेतो लोकांक पेपराचेर आवट करचें आनी तूं एक स्टेटमेंट दितो आपण बाबा हे गोरवां लागून कितें स्टेप घेयला. ते गोरवांक कितें ना तूं गोरवां माय नाका आख्खे बरें खंय निमता ते गोरवां राखणदार जायो. थोडे लागीं लोक पण टॉच घेवन भोंवताय आडोत बिडोत काय म्हूण हेजे वयल्यान हांव रिक्वेस्ट करता सीएमा तूं कितें जाल्यार आमकां स्टेटमेंट दितो हे गोरवांक कितें स्टेप घेयलो तो.